शिवाजी महाराजाच्या जयंतीक थिंगा स्टॅच्यू स्टॅब्लिश केले, स्टॅच्यू इरेक्ट केले आनी आमकां दूख भोगलें की महाराज शिवाजी तो झगडलो सुटकी दिवपाक फॉरेनरां कडेन मुस्लीम राजां कडेन आनी लोकांक सेवा केली, बरें राजकारण केलें. आजे स्टॅच्यू घालपाक हिंगा झगडीं जाली आनी हें जालें तें जालें, ही आमकां दूख भोगता आनी लॉस दिसता. कोणूय जावं तूं, यू कॅनॉट टेक लॉ इन युअर हँड्स. जो आमचो मंत्री जो थिंगा वचून ताणें स्टॅच्यू जें इरेक्ट केलें तांणी हांव म्हणिना परमिशन घेवपा जाय आसलो म्हणून एटलिस्ट लेटर धाडपा जाय आसली पाश्चात्याक आमी हें करपाक आमी मुखार सरता. ब्रिंग टू द नोटीस, नॉट परमिशन. दुसरी वस्त जुंय आमी घालता तिंगा लोकांकूय आमी मातशी मोटिवेट करपाक जाय. थोड्यांक कडेन खबर आसता आमी जेन्ना इलेक्शनाक बसतात तूं कितलेंय काम कर 100% वोटांनी तूं जिखचो ना. ते भशेन खूंय एक वस्तू करतात थिंगा सगळे लोक मानताय अशें ना. कोण माननात तांचे नदरे मुखार हाडपाक जाय. बाबा हो शिवाजी महाराज आमचो देशांतलो व्हडलो मनीस जावन गेलो, सगळे लोक ताका मानतात आनी आमी ताका आमी ताची स्टॅच्यू काडप म्हणजे आमी ताजें नांव वयर करना, आमी मान दितात हे व्हडल्या मनशाक. पूण सांगू ते भशेन हें केलें ना. हें आमच्या मंत्र्यान जो गेल्लो ताणें जाण जावपा जाय आशिल्ला आनी हें करपाचें न्ही. आनी आतां कितें झगडी जाली, कितें जालें तें जायन गेलें, जावपाक नाका आशिल्लें. तेन्ना हांव सरकाराक उलो मारतां, जे कोणाचेर केश्यो घाल्यात, कोणाक माल लागलो तो इश्टलांत आहा, मागीर कोणाचेर केश्यो घाल्यात तांकां वॉर्निंग दिवन ह्यो केश्यो तोबाडतोब फाटीं घेवच्यो. ह्या निकानी घेवन बसपाचें ना. आज आमी पळयल्लें आसा ह्या दिसान कितले लोक मेले, कितले लोक जखमी जाले. हें कितें कारण? आज पर्यंत रस्त्याची परिस्थिती वायट आहा. आनी एक एक कडेन हांव म्हणिना हे भुरगे इल्ले फास्ट चलयना. पयलींच आमचे हिंगा सावंतराव थिंगा एक्सिडेंट जाल्लो आसा. हांव कित्याक एका आनी कलेक्टर सांगूंक सोदतां जाता तितले बेगीन थिंगा स्पीड ब्रेकर्स घालपाक जाय. थिंगा आनीकूय एक्सिडेंट जातात. पूण हांव सीएमाक उलो मारतां, आतां तूं कित्याक मिनिस्टर जावन आसा, आमकां उगड आसा तुवें म्हणलो तें. खूंय एक पोर्टफोल आसल्यार तूं आमचे नदरे मुखार हाड. आज हांव तुका सांगूंक सोदतां, भितर खेड्यांनी विलेजींनी जर गेलो जाल्यार तो मारूंक सारको ना. पोटफोल मेजपाक न्ही, खूंय बरो आहा तें सोदूच पडटा. तेन्ना हांव मागतां इतले इव्हेंट्स फेस्टिवल जायन गेले, हाज्या पयले सगळे रस्ते सारके करपा जाय आसले. पूण आतां करतात. एक एक कडेन पयर गोगडान कोत्ताले आनी खूंय कोत्तात. सो जाता तितले बेगीन हे उरल्यात ते रस्ते सारके करयात. चिंती नाका तुमी फावोर करतात म्हणून लोक टॅक्स पे करतात. थिंगा थिंगा तुमी कमिशनाक लागून जे इव्हेंट्स केल्ले आसात ते करात. आमकां ट्युरिजम जाय पूण नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर थिंग्स. हे रस्ते करात. कित्याक कोणूय पळय गोंया येता विजीट करपाक, तो वता आसतना ही शूड नो गो बॅक विथ द रॉंग इम्प्रेशन ऑफ गोवा. आनी लॉ एंड ऑर्डर ह्यो रेप केसीस आनी कितें हें सगळें जात तितले बेगीन बॉम्ब करूं जायनासल्यार तरी उणें करून दाखयात. हे आमी ड्रग्स, हे सगळी ड्रग्स ह्यो केसीस आसा. कोणूय आतां जायते कडेन फेस्टिविटीज जातात बियोंड टायम बगून नोटीक. तुमकां दिसता पुलीस मेळून म्हूण ते हँडींग ड्रग्स. हांव आमच्या होम मिनिस्टराक उलो मारतां, तांकां कूल करपाक
हाचे नोंदणी मुखार हाडपाक आनी जाता तितलें उणें जावपाक हांव मागतां. आतां पयलींच पेपराचेर आयलें मिरामार रोड्स ह्युमन रायट्स कमिशन आनी सरकाराक 3 म्हयन्यां भितर कर म्हूण हें दिलोलें आहा वॉर्निंग. कॅन यू इमेजिन हें पळोवपाक जाता? एक पाट चिंतून घेता गोंयांत सरकार आहा काय हें वाय ह्युमन रायट्स कमिशन लोकांक पळय पणजे त्रास पडले म्हणून आनी दुसरें म्हणटा ती स्मार्ट सिटी आजून ते रस्ते सारके करूंक ना. तेन्ना हांव सीएमाक उलो मारता एक मिटींग घे आनी ह्युमन रायट्स कमिशन हायकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तांणी तुमकां शिकोवपाक नाका तुमकां लोकांक निवडून दिल्लें आसा. ही पार्टी ती पार्टी केली समजा ती पळयनाकात गोंयचें पळयात आनी सगळ्याक उदरगत करात. हें तुमची ड्युटी कर्तव्य जावन आसा आनी जाता तितले बेगीन पणजे जावं मिरामार अशी भितर हे सगळे जाता तितले बेगीन सारके करून लोकांक एक दुसऱ्यो फॅसिलिटीज ज्यो स्मार्ट सिटीन एनविजाज केल्ल्यो ह्यो घालून दिन लोकांचे त्रास जाता तितले उणें करात हांव तुमकोडे मागता. कितले पावट आनी सरकाराचे नोंदणी मुखार की जाता तितले बेगीन रेंव काडून दिया. इयरमार्क द एरियाज. आयज कोण म्हणटलो रेंव बंद आहा ना चोरी सगळे काडटा. कोण फुटींग पुलीस आहाय पळय थोडे बरे आहाय फुटींग आहाय तांकां पयशे दीन ते आपलें काम चालू आहा. ते कोण दिसाक करना तो राती करता. पूण एक हांव सांगूंक सोदतां सरकाराक रेंव भरपूर म्हारग जाल्ली आसा. कितें बरें म्हारग जाता पट्ट्यांनी तें देंवना देखून दोळे उगड्यात आनी रेंव सोंपेपणी मेळ्ळी आनी हो ताजो दर जो आसा प्रायस तो मातशें सकयल देंवली. आतां आमची कोल आमकां जाय तितलो कडसो आमची मार्मोगोवा पोर्ट सर्वायव जावपाक जाय. वी डोंट वांट इट कोल हब ह्यो 2-3 लायनो घाता दोडी हें करून करतात. कोलाक लागून नाका आमकां लोकां खातीर करया ट्युरिस्टां खातीर करया. आमकां कोल सुबेग नाका. गळो तितलोच आमकां जो गोंयांत जाय तो शेजाऱ्याक जाय. आमचें पोर्ट हॅज टू सर्वायव. आपूण सारकें बॉम्ब करात पूण डोंट मेक इट ए कोल हब एट द कॉस्ट ऑफ द हेल्थ ऑफ पीपल. जाता तितले बेगीन हें बॉम्ब करपाक जाय.